नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्याक येवकार. काल सावन विधानसभे भितर कितें जाला, आज क्वेश्चन अवराक कितें जाला, ताजे उपरांत प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन्स आशिल्लीं तातूंत भितर कितें जाला आनी ताज्या भायरय बी कितें कितें जाला. मुख्यमंत्री कुंकळे वचून आयलो, थंय ताणें कांय स्टेटमेंट्स केली. ह्या सगळे गजालींचेर आमी चर्चा करतले. म्हजे बरोबर आमचे तिनूय एडिटर्स आसात. गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो आणि गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर. ऑल थ्री ऑफ यू वेलकम. आनीक सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता हांव कालचेर वचपा जाता, पण विशय काल आनी आज क्वेश्चन अवर म्हाका दिसता बाबूश मोन्सेराताचोच आसा. सो आयच्यान सुरवात करता, मागीर आमी कालचेर वतात. आनी पयलो विशय जो आसा तो म्हळ्यार जुवारीचो आनी जुवारीच्या जमनीचो, जाचेर म्हाका दिसता खोलायेन विधानसभे भितर चर्चा जाली, बोवाळ जालो. तो मायकल लोबो धरून ते विजय सरदेसाय मेरेन सगळ्यांनी सरकाराक बरेच काचाबूल केले आणि मागीर हय ना करत मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान एक आश्वासन घेतलें. खरेंच ह्या मुद्द्या भितर कितले तथ्य आसा आनी सरकार ह्या मुद्द्याचेर इतले फाटी फुडें कित्याक जाता. हांव सुरवात किशोरा कडच्यान करता. किशोर, ह्या विशया कडेन जेन्ना तूं पळयता आनी 50,000 कोटी 50 लाख स्क्वेअर मिटर एक फिगर आयकता एक कच्च जाता सारकें आंग काडपा येता. खरी हें 100% खरें. एक प्रमोद, आयज जर तूं पळयशीत जाल्यार ज्या आयज खरो विशय म्हणजे जुवारीचो मायकल लोबोन सुरवात केली. ज्या मायकल लोबोचेर ह्याच असेंब्लीन असो आरोप जाला की तांणी मोठ्या प्रमाणात जमनीचें कन्वर्जन केला, मोठ्या प्रमाणात त्यांनी जमीन व्यवहारांत गैरव्यवहार केला. त्याच मायकल लोबोन आयज जुवारीचो विशय काढून आमकां गोंयांत जमीन राखपाक जाय आनी ती गोंयकारांक मेळपाक जाय असो विशय लावन धरलो. बरी गजाल. जुवारी ही गोंयच्या आतां मेरेनच्या म्हणजे गोंयच्या 60 वर्षांत जर सगळ्यांत चड जमीन खंयच्या तरी एका प्रोजेक्टाक जर सरकारान दिल्या गेल्या ती जुवारी खातीर दिल्या. 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन त्या टायमार सांकवाळ कम्युनिटीची भाऊसाहेब बांदोडकराच्या वेळार जुवारी इंडस्ट्री खातीर दिली. आनी कित्या खातीर दिली तर ती इंडस्ट्री थंय सेटअप जावची, लोकांक मोठ्या प्रमाणात थंय रोजगार मेळचो म्हणून. पूण कालांतरान त्या जुवारीच्या त्या जमनीचेर कितल्याशाच राजकारण्यांनी आपली पोळी भाजली. म्हणजे आयज जर तूं चर्चा ती बारीक आयची जाल्यार मुखेलमंत्र्यान निमण्या वेळार एक पॉयंट मारलो, ना आमी ते स्थगीत दवरयात, पूण कोणी सेल्डीड केल्या पळय ती मातशी नांवां जाहीर करया. म्हणजे मुख्यमंत्र्याक ह्या डायलॉगासून कितें सांगपाचें आसा तर मुख्यमंत्र्याक ह्या डायलॉगासून सांगपाचें आहा की व्हडले पॉलिटिशियन ह्या सगळ्या जमीन व्यवहारांत गुंतलेले आसात म्हणून. आणि ते 100% बरोबर आसा. कारण सांकवाळच्या कम्युनिटीचो माजी एटर्नी, माजी अध्यक्ष जो आसा नारायण नायक, RTI एक्टिविस्ट, तो गेली कितलीशीच वर्सां ह्या जुवारीच्या जमनीच्या संदर्भात लढो दिता, कोर्टान लढो दिता, वेगवेगळ्या सरकारी त्याच्या खंयच्याच निवेदनांक, त्याच्या खंयच्याच तक्रारीक खंयचोच सरकार भीक घालना. इतली परिस्थिती जाल्या कारण सगळे जाण भितर इन्वॉल्व आसात. आणि इतल्या व्हडल्या प्रमाणात जमनीचो थंय गैरव्यवहार चल्ला की सरकारान सरकारी प्रकल्पा खातीर दिल्ली जमीन आयज ती कंपनी बिंदास्तपणान विकता. हो विशय कितें? 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ती. करेक्ट. सो हो सिरियस विषय आसा. ह्या विशयान मुख्यमंत्र्यान निमण्या वेळार जो डायलॉग मारला त्या डायलॉगाक आमी गांभीर्यान घेवंक जाय. पूण तूं म्हणटा डायलॉग आयकतकीर विरोधी बाकावेले कांय जाण म्हणपा लागले लिस्ट आनी नाका, आमकां खबर आहा म्हणटे लिस्ट. म्हाका दिसता ते आनी कित्याक दवरपाक जाय, ते लिस्ट जाहीर करात, गोंयची जनतेक कळणी. 100% लिस्ट कितें, कोणे सेल्डीड केल्यात, कोणाच्या नांवार आहात, कोणे विकती घेतल्यात, ते जेन्ना ही नांव येवपाचो प्रश्न येता सेल्डीडाचो आनी कोणे जमनी घेतल्या ताचो, तेन्ना ते आसूं कित्याक तेय जाहीर जावं दी. 100% करूं दी मुख्यमंत्र्याक जाहीर. कित्याक फाटी रावपाक जाय? कितें म्हणटा पांडुरंग? आनी नांवां जाहीर करपाकूच जाय. आनी ती विधानसभेत खरें म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यान आयज एक चान्स घेवपाक जाय आशिल्लो की ती विधानसभेच्या पटलाचेरूच ती नांवां दवरपाक जाय आशिल्ली. कारण तुका क्वेश्चन आसा जुवारीचो म्हणून खबर आसा, इतलो बोवाळ जातलो हे खबर आशिल्लें. मुख्यमंत्री तयारीन येवपाक जाय आशिल्लो की अशे तरेन जर जमीन विकून तर किशोर म्हणटा अशी 50 लाख स्क्वेअर मिटर जे बद्दल विजयान विधानसभेत विशय काडलो. इतकी व्हडली जमीन जी जुवारी प्रोजेक्टाक दिल्ली ती खत कारखानो चलोवपाक म्हणजे कारखान्या खातीर दिल्ली आनी गोंयकारांक जॉब मेळचो असं भाऊसाहेब बांदोडकरांचें एक स्वप्न आशिल्लें. आयज इतक्या वर्सां उपरांत हो जमनीचो प्रश्न जो येयला कम्युनिटीचो, जाल्यार सरकारान विचार करपाक जाय की तातूंतली जी विना वापर जमीन आसा ती परत घेवंक मेळटा काय कितें हाचेरूय विचार जावपाक जाय. आनी ज्या कंपनीची जी सेल डीड जाल्ली आसा किंवा जी विक्रीचो प्रोसेस जाल्लो आसा जो अरावंड 3,000 कोटीच्या आसपास आसा, म्हाका दिसता तेतूंतल्यान 5% काय कितली तरी म्हाका 300 crores
सुमार म्हाका दिसता की स्टॅम्प ड्युटी आनी अदर जे आसा प्रोसेस फी ती सरकाराकच येतली. म्हाका सरकारान हाचेर गांभीर्यान लक्ष घालपाक जाय. हो विशय जेन्ना बातमी जेन्ना भायर आयली, विशय जेन्ना भायर आयलो तेन्नाच्यान आयज मेरेन सरकार जें तोंड उगडे नाशिल्लें. बरो जालो हो विरोधकांनी प्रश्न विधानसभेत काडलो. पण सरकाराची जेन्ना एक गजाल आयकतात पांडुरंग जॉयल यू कॅन ऑल्सो कम इन. एक गजाल लक्षात येता की सरकार कायदेशीर गजालींचेर ह्या प्रकरणाच्या अजून क्लियर ना. म्हळ्यार बाबूश मनसरात म्हणटा की आमी एका सिनियर आदवोगादा कडच्यान ओपिनियन मागला. चीफ मिनिस्टर म्हणटा की आमी EG कडच्यान आनी लॉ डिपार्टमेंटा कडच्यान ओपिनियन मागला. सो एक गजाल कन्सिस्टंटली आज जेन्ना विरोधक तुगेले एश्युरन्स मागताले तेन्ना सरकार परत परत सांगतालो की आमी हाजेर कायदेशीर क्लॅरिटी जाय. डोंट यू थिंक जॉयल दॅट इज ऑल्सो अ फेअर आर्ग्युमेंट की सरकारान विधानसभेक कितें एश्युरन्स दिवचे पयलीं बाबा हाजे खरेंच कायदेशीर गजाल, कारण ह्या 5-10 वर्सांतलें कांय प्रकरण न्ही. सो कायदेशीर गजाली हाजे पयलीं मुख्यमंत्र्यान इवन सांगलें की एक सेल डीड तुगेले सरकारा बरोबर केला की सरकाराक जमीन विकिल्ल्या गोवा हावसिंग बोर्डा खातीर म्हणून. सो डोंट यू थिंक दॅट इज ऑल्सो अ फेअर पोझिशन एज फार एज गव्हर्मेंट इज कन्सर्न? Not a fair position, Pramod, but what the opposition is asking is to, hold back sale of plots. No further sale till the inquiry is complete. I think it's a fair kind of a thing to ask. Yeah. Because by the time, it's been a long kind of a process. Now, if you recall, on 17th of November 2020, the PMO had written to the state government to inquire into it, because there was an NGO who has written to the PMO asking about all these things, what is happening. So 2 years, nothing has happened. Yeah. So what do we make out of it when this sale is happening continuously, where this is going to end? And it clearly shows that the government does not have a will to stop this sale. There is something fishy there. Secondly, what happens is the CM has said that nawa kadchi ani nawa announce karchi म्हणून, he is trying to hint at certain people, maybe political people who are engaged in that. But that's not the point there. These people have bought the properties because they are available. And who is responsible for that? That is the first question to be asked. First we need to get into this, that whether legally it can be sold. आणि जे प्रोजेक्ट्स ते ऑलरेडी आयल्या ताका सरकारानच परमिशनाय दिल्ल्या. Permission दिल्ल्या. सो किशोर या ह्या सगळ्या प्रकरणात एक इंटरेस्टिंग गजाल अशी झाली की ही जमीन खरी म्हणजे लीज दिली जुवारी, पण कालांतरान जुवारीन ती विकतच घेतली. विकत घेतली आणि आयज जुवारी म्हणटा आपण त्याचो मालक. म्हणजे आता जसे सीएमान सांगले की सरकारानूच त्यांच्याकडल्यान विकत घेतली जमीन म्हणून, म्हणजे हाऊसिंग बोर्डा खातीर. आणि एक इंटरेस्टिंग पार्ट तुका सांगता प्रमोद हांव. किशोर हो प्रश्न येता न्ही जेन्ना हांव म्हणटालो की कायदेशीर दृष्ट्या सरकार हाजेर क्लॅरिटी सोदता की जर ती जमीन जुवारीन विकत घेतली जाल्यार आज जी चर्चा जाली त्या चर्चेक कितें अर्थ उरता काय कितें ना. आता एक विषय असा की मुळात लीज दिल्लेली जमीन, इतली जमीन जुवारी विकत घेऊ शकता काय? प्रमोद, आयज माझी अपेक्षा असली की काँग्रेसच्या वतीन ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा ह्या चर्चेन भाग घेतले आणि माझी इच्छा असली की कार्लोस फेरेरा हाचेर कितें उलयता, कारण कोमनिदाद कायदो जो आसा तातूंत कार्लोस फेरेराचें खूब व्हडलें ज्ञान आसा. सो आय वॉज ऑल्सो वेटिंग कार्लोस टू स्पीक ऑन दीस इश्यू. सेकंड इश्यू, आयज चीफ मिनिस्टरान स्पश्ट सांगला की आपण AG कडे ह्या संदर्भात ॲडवायस मागला म्हणून. आय वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग की आजचे जे AG आसा ते एका टायमार जुवारी एग्रोकेमिकल्स कंपनीचे त्यांनी प्रतिनिधित्व केलेलें आसा कोर्टान जेन्ना ते AG नसले तेन्ना. आणि आयज ते AG म्हणून जेन्ना थंय हे दितले आपले एडवायस दितले, ते कितें एडवायस दितले हो एक विषय आसा. म्हणजे जुवारी हो जो विषय आसा न्हू तो गोंयच्या म्हणजे जशें विजय सरदेसायन म्हटलां तशें की गोंयचो सगळ्यान व्हडलो जमीन घोटाळो म्हणटात तो हो जुवारी आसा. किशोर दोन गजाली आसात. एक आसा तातूंत भितर हो सेंटिमेंटल भाग आसा. वाय आय एम डिस्टिंग्विशिंग बोथ. कारण एक सेंटिमेंटल म्हाका इतली सगळी जमीन अमकी कारणा खातीर दिल्ली जुवारीक, आज जुवारी ताजें कितें करता. दुसरो भाग आसा जो कायदेशीर भाग आसा. जंय जर सेलडीड जाला, जुवारीन जर ती विकत घेतल्या आणि तातूंतल्यान जर मुखाल्ले सेल घडल्यात, पांडुरंग डोंट यू थिंक हो मातसो किचकटीचो विशय जाला. कारण कायदो एक वटेच्यान आणि ह्या जमनी विशींचे सेंटिमेंट्स एक वटेच्यान, आणि अल्टिमेटली विधानसभेक जावं किंवा कोर्टाक जावं अल्टिमेटली सेंटिमेंटा परस कायदो चड चलतलो.
डोंट यू थिंक अशी ह्या एका कन्फ्युजना भितर हे प्रकरण सापडलां? बरोबर, हे पूर्ण कायदेशीर अभ्यास करून सरकारान तुटली सत्यता तपासून लोकां मुखार हाडपाक जाय. कारण कम्युनिदाद लँड ही भायल्यांक विकपाक मेळना पयली गजाल, ती लिजारूच दिल्ली आसा. आनी आतां किशोर म्हणटा आनी जर अशें जालां आसत की ती कोणी विकत घेतली म्हणून कोणी जुवारीन, जाल्यार तशी इन्क्वायरी जावपाची कशी विकत घेतली का हेची कम्युनिदाद लँड, तो एक विशय आसा. आणि त्याचे जर सरकारान जर मुख्यमंत्र्यान अशें म्हटलें की आमी काय जमीन विकत घेतली त्यांच्या कडल्यान म्हणून, म्हाका हो सगळो विशयच क्लिश्ट दिसता. हे केन्ना घडला, खंयच्या वर्सा घडला, खंयचो मुख्यमंत्री आशिल्लो, हे सगळें पळोवचें पडटलें. आनी आतां नेमकें कितें चल्लां, जी चर्चा जाल्या तूं म्हणटा अशी, ती खरीच अर्थ आसलो तेका काय ती अर्थहीन जाल्या? कारण हो एक म्हत्वाचो मुद्दो आसा की जुवारीन जर अधिकृत रितीन ती जमीन घेतल्या जाल्यार आमकां रायटूच ना. मागीर हो जे आतां चर्चा चल्ल्या ती सेंटिमेंटल जाली. बरोबर, तेका उलोवन आतां केन्ना तरी विकत घेतले असतील त्यांनी. Yeah, government doesn't have something very strong to defend actually, it's just a sentimental, emotional kind of a talk which they are talking. And secondly, the delay which they are trying now, adokadakade dadla je हे करता कितले this, how long you are going to do that, it's been now 2 years, you are just going or round come and out round. and say clearly ki there is no illegality, yeah. or come out and say clearly ki there is illegality and we are investigating it. Yeah, the very, right now it is going nowhere. Going nowhere. प्रमोद आत्ताच्या घडयेक स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फी अशी मिळून 300 कोटी तर सरकाराक घेवपाक जाय. पळय सरकारान पयलीं तेजी व्यवस्था करपाक जाय. Hi. No. And secondly, what happens is Kishore raised that very important point is, can Kominad land which is leased out, I think it was leased out for 1 rupee at that time, can it be sold? That would be a very important thing. तातून एक मिनिट इंटरप्ट करता प्रमोद. हो विषय तू म्हणता तसो दोन पद्धतीनं, एक कायदेशीर क्लिष्ट आणि दुसऱ्या सायडीन इमोशन. कशें लेजिस्लेचर, आमच्या लेजिस्लेचराचें काम कितें, कायदे करप, कायद्यांतल्यो त्रुटी पयस करप. पूण आमचें लेजिस्लेचर अशा पद्दतीन आमकां तेंच्या कामकाजाचेर संशय येता की आपल्याक कशें सोंपें पडटलें ही डिलिंगां करपाक, त्या डिलिंगा खातीर हे कायदे करप आनी कायद्यांतल्यो दुरुस्ती करप. आतां तुका सांगता, त्या ज्या कम्युनिदादीचो विशय जो आसा सांकवाळचो जुवारीक दिल्लेले, त्या कम्युनिदादीन साऊथ गोवा कम्युनिदाद एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा, ते एडमिनिस्ट्रेशनान मोठ्या प्रमाणात थंय इलिगॅलिटीज केल्लेले आसात. त्यो नारायण नायक ह्या एक्टिविस्टान त्यो दाखयल्ले आसात स्पष्टपणान. आतां जशें जोयलान सांगले, प्रायम मिनिस्टर तुमकां सांगता तेजी चवकशी करा म्हणून, आनी तुम्ही 2 वर्सां जाली प्रायम मिनिस्टराच्या पत्राक तुम्ही किंमत दिना. हाच्या वयल्यान तू कितें समजपाचें ते समजप. बेसिकली किशोर कितें म्हणटात, चौकशी तरी जावं जाय, 100% चौकशी मागीर चौकशी करून सांगात हे सारकें काय चुकतें. येस, एब्सोल्युटली. दुसरो विषय जो आसा, जो आतांचे चर्चा चालू आसा तो म्हणल्यार 3 लिनियर प्रोजेक्टांचो. आता 3 लिनियर प्रोजेक्ट्सांचे भयंकर चर्चा जाल्ली आसा. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आमी पळयल्या, ताजेर आमी एक स्पेशल रावंड टेबल केल्लें त्या ऑर्डरीचेर. म्हाका जॉयल एक सादो प्रश्न विचारपाक जाय की ह्या विशयाचेर खंय तरी लोकांचो दबाव आसा किंवा एक जन आंदोलन जाल्लें म्हण विधानसभेक भाशणां टोकप सोंपें, पण खरेंच वेन इट कम्स टू वोटींग किंवा मतदान ह्या एरिये भितर तुका दिसता की ह्या विशयांचो परिणाम जाला काय? हे विषय जे आसात ऑफकोर्स ताजेर चर्चा जावपाक जाय, एक योग्य भूमिका घेवपाक जाय, आमी ताजे बद्दल दुबावत ना. बट डू यू थिंक ते जे हे रेसोनेट जाता ऑन ग्राउंड एंड इट गेट्स ट्रान्सलेटेड इन टू वोट्स, काय हे तुगेले फक्त आंदोलन करपा पुरते कोर्टाक केसी झगडूनच हातूंतल्यान निकाल येतलो, इलेक्टोरली हाजो काय निकाल येवचो ना? You raised a very important and interesting point, Pramod. What happens is, we have seen so much of kind of turmoil and kind of ground activity that people came out at night and night vigils, rasta roko and morchas, protests. But when you see electoral politics, it did not resonate on the ground. There was no. Why? Because political parties then, at that point in time, did not take these issues to the way it should have been. It just fizzled out. So did people take it that seriously? People actually had at the back of the mind, but problem was, that BJP could manage to put it at the back burner. BJP did not allow those projects to come and hamper their electoral campaign. So that was an advantage here, and the Congress, which was actually all over the place that time, could not capitalize, or any other opposition parties. हांव प्रश्न कित्याक जालो पांढरे, कारण तूं उत्तर गोंयांतल्यान येता. सो उत्तर गोंया सारके आनी एक गजाल जी म्हळ्यार की राजकीय पक्षांनी हो इशू कितले एग्रेसिवली कित्याक घेतलो ना, जो जॉयलान मुद्दो काडलो. तुका दिसता बियॉन्ड अ पर्टिक्युलर रिजन इन गोवा हो इशू वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर एट द टॉप ऑफ द मायंड ऑफ द वोटर्स इन रेस्ट ऑफ द स्टेट? उत्तर गोंया भितर ह्या इशूचें इतलेंच म्हत्व आशिल्लें काय हो एका प्रदेशा पुरतो किंवा एका भागा पुरतो सीमीत उरलो?
ना हांव ते मातसो वेगळ्या हाजेन पळयता. तो पर्यावरण दृश्ट्या जो आशिल्लो तितलोच म्हाज्या खातीर तो विशय हांव हें करतालो की पूण जे जन आंदोलन बी जाल्लें आतां तूं जर पळयलें जाल्यार आतां त्या विशयाचेर आतां कांयच ना, कोण उलयना, सगळें सुरळीत चल्लें आसा. म्हाका ताचो एक ठरावीक भाग पोर्शनच ताचो उरलेलो आसा काम जे बॅटल जावपाक जाय ती बॅटल एक्चुअली कोर्टाक जाली जाल्ली बरोबर, करेक्ट. ती इलेक्टोरल जालीच ना. म्हणजे एलिना साल्टाना बी कोण खूब लोक आशिल्ले त्या आंदोलनात, सगळे घरा बसले आतां. हय किशोर, तुका दिसता की हे जे कांय इश्यू आसात ते एका विशिश्ट एरिये पुरते मर्यादीत उरतात, बाकीची गोंया भितर ताजेर कांयच रिएक्शन जायना, लोकांक तांचे व्हडले पडिल्ले आसना, ताका लागून राजकीय पक्षाकय तांचे पडिल्ले आसना? ना, खरेंच जोयलान सांगलें तशें खूब म्हत्वाचो प्रश्न तुवें केला प्रमोद, की हांव जेन्ना अभ्यास करता ह्या सगळ्या पॉलिटिक्साचो तेन्ना एक गजाल म्हाज्या अशी लक्षांत येता की ज्या विशया खातीर जन आंदोलन जाता, ज्या विशया खातीर गोंय राखपाक जाय आनी कितें करपाक जाय, गोंयचें पर्यावरण राखपाक जाय अशें म्हणून आंदोलनां जातात, व्हडल्यो मिटिंगा जातात, हजारांनी लोक थंय हजर रावतात. ही आंदोलनां वेगळीं आनी निवडणुकाचो निकाल हो टोटल सेपरेट. ह्यो गजाली आमी प्रामुख्यान हें अशें गोंयकारांच्या बाबतींत कित्याक जाता? आंदोलनाचे विशय आतां पेडण्या मोपा आंदोलन येदें व्हडलें चलना थंय, पूण मुद्दो तोच आहा किशोर की मोपा जें आंदोलन चल्लां ताचेर ताचो परिणाम त्या विशयाचो परिणाम घडये पुराय गोंयचेर आसतलो, पण दक्षिण गोंयांतल्या लोकांक ते पडून गेला काय कितें? आणि दक्षिण गोंयांत जे आंदोलन चल्लां ताचे उत्तरेक पडून गेला काय कितें? अशी जर आसा मागीर राजकीय पक्षाक कित्याक पडून वतले? सारकें तुजें. हांव सदांच ह्या बाबतींत एक उदाहरण दिता. 2005 जेन्ना मनोहर पर्रीकरान बाबूश मनसेरता कडल्यान TCP मिनिस्ट्री काडून घेतली आणि मनोहर पर्रीकराचें सरकार पडलें. TCP मिनिस्ट्री जी मनोहर पर्रीकरान काडून घेतली ती कित्याक घेतली? जनभावनेचो तेणी आदर केलो आणि जनभावनेचा आदर करून त्यांनी TCP मिनिस्ट्री काढून घेतली. त्या उपरांत बीजेपीचे सरकार पडले आणि 2007 परत बीजेपीचे सरकार येऊंक ना. 2011 रिजनल प्लॅन 2007 गोवा बचाव अभियानाचे आंदोलन झाले आणि 2000 गोवा बचावाचे आंदोलन झाले आणि बाबूश मनसेरात निवडून येलो. 2007 परत काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार येस अजीब हे गोवा के लोक म्हणतात पळय त्याचे कारण हे. आणि हांवूय त्याचो विचार करता की ज्या गोष्टी खातीर लोक सरकाराक गाळी सवतात ते गाळी सवतात ते इलेक्शनाक परत त्याच सरकाराक आणि त्याच पक्षाक मतां कशी दितात. त्याच मी पक्षाकय सोडून दी, त्याच उमेदवाराक दितात. हय एक्झॅक्टली, पक्षाक तर सोडून दी त्या सो जॉय डोंट यू थिंक दिस इज ताणी बरो विशय काढलो गोवा बचाव अभियानाचो की 2006 इतले व्हडले आंदोलन आनी मॅसिव्ह आंदोलन, स्टेट वायड आंदोलन सारकें. इट वॉज नॉट समथिंग, गोवा बचाव अभियान वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पार्ट ऑफ गोवा और वन रिजन ऑफ गोवा और वन कम्युनिटी ऑफ गोवा. इट वॉज अ स्टेट वायड एजिटेशन. पण ताजे उपरांत जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना परत काँग्रेस आनी राष्ट्रवादी सत्तेर आयली. आतां आमी उलयता कितें की आतां ह्या इलेक्शना पयलीं ही सगळीं आंदोलन जालीं, परत बीजेपी सत्तेर आयली. काँग्रेस आसूं किंवा बीजेपी आसूं, आंदोलन आनी मतां हांचो गोंयकाराक कांयच संबंध दिसना. Absolutely. It is happened right now in this 3 linear project. If you see what we saw on the ground and what happened at the election are completely two different things. It's very sad, that these 3 linear projects are entirely to do with environmental impact, and one wonders that it should have been a state subject, rather than looking at it as a kind of a South Goa subject. Unfortunately, it did not happen. Goa Bachao Abhiyan was a Goa subject. Goa subject. But still it did not translate into votes. We cannot, comprehend that and find out, why it is happening like this or why people behave like this. No, one thing we can conclude that it consistently happens like this. It consistently happens, yeah. Consistently it happens like that. मागीर राजकारण्यांनी म्हणून कित्याक भिवपाचे लोकांक? Yes. जर लोक ज्या विशयाचे आंदोलन करतात, रस्त्यार देवतात, ताचो आनीक जर निवडणुकीचो, ताचो आनी जर मतदानाचो जर कांयच संबंध ना, राजकारण्यांनी तुमकां आनी आमकां कित्याक भिवप? That is the reason, Pramod, where every time the BJP government was saying that this activism is restricted to a certain section of people. Yeah. So again and again they were harping on that point. They were proved right by the people. Yes, absolutely. आणि एक सांगता तुका प्रबोध की हाची सुरुवात जर आमी पळयत गेल्या मर्जराच्या वेळार लोकांनी मर्जराच्या वेळार आमकां बाबा गोवा शुड बी रिमेन एज युनियन टेरिटरी
महाराष्ट्रात नाका आणि परत मर्जर जाल्या उपरांत परत बीजेपी मग भाऊसाहेब मतदान केल्याने थंयसून जो इतिहास सुरू आसा होय. पळय ती परंपरा आम्ही तशी चालू जनरेशन्स बदलली, विषय बदलले, आंदोलन बदलली, आमची एकच परंपरा चालू असा, आंदोलन एक कडेन, लोकांचे विषय एक कडेन आणि मतदान दुसरीकडे. सो ऑन दॅट नोट आय विल कम टू द लास्ट पार्ट. आणि लास्ट पार्ट म्हळ्यार काल जे बाबूश मोन्सेरातांचे डिमांडाचेर ताणें जो रिप्लाय दिलो तो, तातूंत भितर 2-3 म्हत्वाचे मुद्दे आशिल्ले जे ताचेर ते पयलीं उलयल्यात, बट ताका आज तांणी असेंब्ली भितर विधानसभे भितर उतर दिलें. पयलो म्हळ्यार कुळ मुणकारांचे केसी टायम बाउंड सोडोवपाच्यो. दुसरी विशय आशिल्लो तो पार्टिशन्स आनी म्युटेशन्सा खातीरय परत टायम बाउंड डिलिव्हरी. किशोर आयकुपा बरें दिसता, जातलें रे. प्रमोद तुका खरेंच सांगता, एक जर्नलिस्ट म्हणून म्हाका रडपाक येता. जेन्ना जेन्ना नवीन सरकार येता तेन्ना तेन्ना त्या नवीन सरकाराच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टराची हीच घोशणा आसता. म्हणजे तुका सांगता, जेन्ना रोहन खंवटे बाब रेव्हेन्यू मिनिस्टर जाल्लो, रोहन खंवटेन म्युटेशनाची पद्दत इतली सुटसुटीत केल्ली की सेलडीट जेन्ना जाता तेन्नाच ऑटोमॅटीक ती सेलडीट वयतली आणि ऑटोमॅटीक म्युटेशन जातलें. त्याच्या पयलीं जुझे फिलीप डिसोजा रेव्हेन्यू मिनिस्टर हें आयकून आता इतलो उबो गेला की लज दिसता आमकां पत्रकार म्हणून हेचेर कितें बरोवचें काय म्हणून. आतां बाबूश मोन्सेरात हो सदांच मॅन ऑफ एक्शन अशें म्हणटात आमी, आनी हेच्या पयलीं म्हाका तें दिसतालें. पूण जेन्ना 100 डेजान कॅसिनो आपूण काडटलो म्हणून सांगपी बाबूश मोन्सेरात फेल गेलो, त्या वयल्यान आता बाबूश मोन्सेरात मॅन ऑफ एक्शन उरला काय ना हेचेर म्हाका डावट आसा. आणि एक तुका कूळ मुणकार ही कॅनॉट रिडीम ना नथिंग. 6 म्हयन्यान कांयच जावपाचें ना. ती पात्रता त्या मामलेदारांची आणि डेप्युटी कलेक्टरांची आसा काय, हो माझो पहिलो प्रश्न. पांढरा, यू एग्री विथ दिस? हय, म्हाका माझ्या किशोरा कडेन पूर्ण सहमत आसा. आणि ही काल जे स्टेटमेंट केला की आपण 6 महिन्या भितर हें करतले म्हणून, म्हाका दिसता की तोच मुळात चुकीचो आहा. तो जेन्ना मंत्री जाल्लो तेन्ना आमच्याच पेपरार बातमी आयिल्ली, ताणें स्टेटमेंट केल्लें की 6 महिन्या भितर आपण कूळ मुणकाराचें प्रकरण निकालात काडटलो. 100 दीस सोंपले. आज ते 3 म्हयने जावन गेला ते गजालीक, आणि आता परत तो स्टेटमेंट करता. ओनली आर्ग्युमेंट म्हणून 6 महिने केन्ना सावन सुरू जातात हे ताणें तेन्ना सांगलें नाशिल्लें. सो 3 महिन्या उपरांत ते सांगतात 6 महिन्यांनी म्हणून. सो एटलिस्ट आमी विधानसभेक दिल्लें उतर इज द बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ्स अशें म्हणपाक शकता. आणि तो कॅसिनो काडूंक शकलो ना. तर म्हाका दिसना की कूळ मुणकार प्रश्न जो आसा तो इतको जटील आसा, किशोराक सारको खबर आसा. मनोहर पर्रीकरान सुद्दां तेजेर कितें करपाक केलें तेका पासून जमलें बाबूस मोन्सेरात कितें काय म्हणून. सो हांव बाबूस मोन्सेराताक तेन्नाच एप्रिशिएट करतलो जेन्ना तो 6 महिन्या भितर हे सगळे विशय निकालात एक्चुअल जातले तेन्ना विश्वास दवरपाचो. बरोबर. घोशणेचेर आनी वचप ना, घोशणा चड आयकल्यो. आनी हो जो प्रश्न दुसरो आतां ताणें म्युटेशन्स आनी पार्टिशना खातीर टायम बाउंड अगेन म्युटेशन प्रमोद हांव सांगपाक सोदता. म्युटेशनाची गजाल जी आसा ती ना, हांव कित्याक विचारते पांढरे, आमी ह्या राज्या भितर एक दिसा भितर जाल्ले म्युटेशन्स पयल्यात. बरोबर. आतां तरी SIT जेन्ना प्रोब करता प्रकरणां लँड डिलाची, थंय तर एक दिसा भितर जाल्यात म्युटेशन्स. आमी 1 म्हयन्या जाल्ली पयल्यान, बरोबर. फावोर मारल्यार 1 आठवड्या भितर जाल्ली पयल्यान. आणि मागीर जेन्युइन सामान्य मनशाची म्युटेशनां 1.5 वर्सां 2 वर्सां जायनात. आणि तांकां फक्त यो वच, मिनिमम म्हणटा किशोर, यो वच करून फक्त तांकां बेजार हाडप सरकारी ऑफिसांनी, हेंय आमी पळयलां. एटलिस्ट ही जी दुसरी मोख आसा जी म्हाका दिसता जटील बिटील कांय ना. कूळ मुणकार आय अग्री, तातूंत भितर खूब खाचखळ घेयात. ही तरी बाबूश मोन्सेरातांतल्यान कडच्यान जातली. जॉयल, वॉट डू यू थिंक? Pramod, I think the media is taking this very, very seriously. These deadlines, government, Babush, or we so need many to other. hold this government accountable for these deadlines. Yes. Yeah. The media has to rather hold, don't take the deadlines seriously, but hold them accountable for the deadlines. We got so many deadlines. For Kishore has said, casino, forget those casinos. There are n number of deadlines which are given saying that within this all time, deadlines are dropping dead. Yeah, nothing is happening in this deadline. So it's time where the media takes stock of this and hold them accountable against its deadline. Babush doesn't even know what is the backlog of cases he's facing in Munkar cases and tenancy cases, and the with each mamladar. Each mamladar. So if you see the backlog itself, you'll take years to actually wipe them off under the current system, unless he comes out with a system where fast disposal really happens, and then super fast, and 6 months is not a time to actually say that you're going to. It's not really realistic. No, हांव म्युटेशनान एक पार्टिशनाचेर उलयता किशोर. एटलिस्ट त्यो बाबतींत 6 म्हयन्याची आउटर लिमीट जर सरकार घालता
ते तरी करपाक तुका दिसता की हे गव्हर्मेंट सक्सेसफूल जातलें? कारण आमी एक गजाल पळयल्या, when system wants to move efficiently, it can efficiently do mutations in 24 hours. येस. सो ही जेन्ना परिस्थिती आमी पळयली आनी ती फ्रॉडा खातीर हय. इज व्हेरी ग्रेट. That is no, one off is for what purpose? Now one off I can understand for a really genuine purpose, but the cases that have come before media, not only now, even before, the purposes are quite dubious. So Kishore, तू जेन्ना ह्या गजाली कडेन पळयता, पार्टिशन, म्युटेशन, टायम बाउंड मॅनर, डू यू थिंक दॅट इज अचिवेबल? It is absolutely achievable, but it is not possible with this government. I am telling you. I am not talking about government. म्हणजे फक्त हे मंत्री आमदारूच न्हू. फाल्यां बाबूश विधानसभेन करता स्टेटमेंट, पूण बाबूशाचे जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर्स आसात रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे, मागीर तातूंत मामलेदार येयलो, डेप्युटी कलेक्टर येयलो, ते कलेक्टर मामलेदार ऑफिसाचे स्टाफ येयले, हे ताका कोऑपरेट करतले काय कितें ते अचीव करपाक? तर ना करचे. कारण हो धंदो म्युटेशन आणि पार्टिशन म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटातलो धंदो. सगळ्यांक जर पयशे खंय कमोवपाचे असतात जाल्यार थंय असतात. ते गरीब मनशा कडल्यान तांकां कांयच मेळना, तांकां इतले सतोवपाची कामां चलतात. दुसरी गजाल, आमच्यो जमनीच्या संबंधांतल्यो कांय विशय आसात ते इतल्यो क्लिश्ट आसात की ते क्लिश्ट विशय जर तूं कायदेशीर पद्दतीन म्युटेशन करपाक सोदतलो म्हणजे एका 1/14 उताराचेर 100 नांवां म्हणजे 100 मनशांक तुका नोटिसो धाडपाक जाय, तो तांकां सव जावपाक जाय. तेतून 1/14 उताराचेर आसलेले मनीस मेल्लेले असतात. आय एम नॉट ऑन दॅट किशोर. आय एम ऑन अ पॉयंट की ज्या जाग्यार काचकिसावन आसतात थंय सुद्धा टायम बाउंड जायना ना, सध्या. थंय जाता हेचेर पयशांचेर. थंय सुद्धा टायम बाउंड जायना. ज्या जाग्यार 100 नांवां तातूंतली थोडी आसात थोडी नात, थंय जायत ना. पण ज्या जाग्यार जावपाक शकतात ते सुद्धा टायम बाउंड जायना. म्हाका उगडास आसा, रोहन खंवटेन इतली सिस्टमॅटिक पद्दत करून दवरलेली, म्हणजे सेलडीड जाल्या उपरांत सेलडीड जालो का विषय सोंपलो, इमिजिएटली तुगेले प्रोसेस म्युटेशनाचो स्टार्ट जाता. म्हाका म्हजो वेळ सारको सोंपला आनी एक गजाल म्हाका दिसता लोकांनी समजूची न्ही की सरकार ह्यो डेडलायनी दितात ताका आमी फकाणां करतात. आमकांय जेन्युइनली ह्यो डेडलायनी फुलफील जाल्ले जायत, पण आमी एक पत्रकार म्हणून इतली डेडलायनी आयकल्यात की खूब फावटी आतां विश्वास दवरप, जशें हांवें सांगिल्लें की डेडलायन वी हॅव सीन नंबर ऑफ डेडलायन्स ड्रॉपिंग डेड. सो दॅट इज द सिच्युएशन. आनी त्या बाबतींत जर कोण तरी मंत्री, बाबूश मनसरात जाल्यार बाबूश मनसरात, जर कूळ मुणकारांच्यो ह्यो केसी टायम बाउंड मॅनरा भितर करपाक शकता, पार्टिशन म्युटेशनाच्यो केसी टायम बाउंड मॅनरा भितर जर करपाक शकता, म्हाका दिसता दॅट वूड बी वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स गोईंग टू दी लास्ट मायल, जे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलता म्हणटा. ह्यो जर 2 गजाली जर ह्या सरकारान रिफॉर्म्स म्हणून जर इम्प्लिमेंट केल्यो जाल्यार खऱ्या अर्थान त्या अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलपाक सुरवात जातली अशी म्हाका प्रामाणीकपणान दिसता. इतल्याचेर थांबता, वेळ सारको सोंपला. पांडुरंग, जॉयल, किशोर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.